ज्युडिशियल जी आसा जावं आमी जी विधानसभेन आवाज करपाचो तो प्रत्येक वेळी आमी घेतलेलो आसा. पण आयज एक म्हाका एक टेम्पलेट गावली जावं पोस्टर गावलो. आनी त्या पोस्टराचेर अशें आहलें की क्रूज सिल्वा जो आपाचो आमदार आसा, दिल्लीचो आमदार, तो आमदारान सांगंद्रे मतदारसंघात एक RP21 प्रोग्राम दवरिल्लो आसा आनी त्या प्रोग्रामाच्या अंडर ते कितें तरी रिजनल पॅनलाच्या बाबतींत उलोवपाक सोदता. आता अशें आसा की बाबा सांगंद्रे मतदारसंघ हांव बिंग अ लोकल एमएलए आनी हो क्रूज सिल्वा जो आसा तो आमचो कलीग आनी ऑपोजिशन कलीग मेनली आनी ऑपोजिशन कलीग आसून पसून तेंच्यांनी मात्तूय आमकां सांगूंक ना, एक इन्व्हिटेशन पसून सांगूंक ना. आनी हितून अशें दिसून येता की बाबा तुमी कोणाक तरी यूज करून जी आमचे सांगंद्रे जो आमचो पक्ष हे आसा मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघात घुसपाक सोदता. तुमचो जो एक पॉलिटिकल मोटीव आसा, पॉलिटिकल अजेंडा आसा, हो अजेंडा पुराय करपाक सोदता. हें दिसून येता. कारण कितें जाल्लें तुमकां समज अशें जाल्लें जाल्यार तुमी सांगतले आसले की बाबा लोकल एमएलए आसपाक जाय, लोकल एमएलए घेवन आमी करूंक जाय. आनी आमी सातत्यान ह्या मेगा प्रोजेक्ट जावं लँड प्रोटेक्शन बिलाचे आमी घातलेले आसा. हे कंटिन्यूअस घालता. पण तरी पूण तांकां मातूय पडना. आनी लँड प्रोटेक्शन बील जे आसा हो कायदो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तो कायदो आमी विधानसभेत मांडलो. पण तो विधानसभेत मांडून बसून ह्या आपाच्या आमदारांनी जावं बाकीच्या ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी कोणाक त्या कायद्याक सपोर्ट करूंक ना. जावं तुमकां कितें कायदो दिसता तो पासून अजून पर्यंत सांगूंक ना. सो हितून अशें कळोन येता की हो दिल्लीचो पक्ष जो आसा हो फोटिंगपणां करपाक उठलेलो आसा. हो जोकर जाल्लो आसा, जोक करपाक